गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी आणि हायर सेकंडरी एड्युकेशनान नवे शिक्षणीक धोरण सगळ्या वर्गां खातीर लागू करपाचें थरयलां. आतां मेरेन हें धोरण फक्त 3रे, 6वे, 9वे आनी 10वेच्या विद्यार्थ्यांक खातीर लागू केल्लें. आतां GSCERTन हें धोरण 1ली ते 8वे यत्ते खातीर लागू केल्ल्याचो सर्क्युलर इश्यू केला. कांय नोंद घेवपा सारक्यो गजाली अश्यो आसात. वर्ग 1 आनी 2 भुरग्यांच्या अभ्यासक्रमांत आशिल्ल्या नियमित सब्जेक्टां भायर 1ली आनी 2रे यत्ते खातीर आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योगा, वाचन आनी गार्डनिंग सारकेल्या विशयांचो आस्पाव केला. भुरग्यांक दिसाक 6 पिरियड आसतले. दर पिरियड 40 मिनटांचो आसतलो. सकाळची असेंब्ली आनी रिसेसाचो वेळ धरून भुरग्यांक कमीच कमी 4 वरां शिकोवप गरजेचें. सगळ्या स्कुलांनी हो नेम लागू करप सक्तीचो. सगळे असेसमेंट इंटरनली जातले. वर्ग 3, 4 आनी 5 इयत्ता 3, 4 आनी 5 खातीर दिसाक 7 पिरियड आसतले. दर पिरियड 40 मिनटांचो. 3रे आनी 5वे यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक वर्साक कमीच कमी 1000 लर्निंग आवर्स आसतले. हातूंतली 10 वरां विद्यार्थ्यांक घरा कडेन वाचनाक दिवची पडटली. हें करून इयत्ता 5चो टायम टेबल इयत्ता 6वी आनी इयत्ता 10वे कडेन जुळोवपाचो हेतू आसा. इयत्ता 5चो आराखडो माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक वर्गां कडेन जोडिल्लो आशिल्लो आनी भुरग्यांक दर दिसाक 8 पिरियड आसताले. सकाळचे असेंब्लीचो वेळ धरून आनी रिसेसाचो वेळ काडून आतां विद्यार्थ्यांक दिसाक कमीच कमी 5 वरां स्कुलांनी शिकचे पडटले. वर्ग 6, 7 आनी 8 इयत्ता 6, 7 आनी 8 हांचे खातीर दिसाक 8 पिरियड आसतले. दर एक पिरियड 40 मिनटांचो आसतलो. रिसेसाचो वेळ काडून आतां विद्यार्थ्यांक दिसाक कमीच कमी 5.5 वरां स्कुलांनी शिकचे पडटले. जाल्यार विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टिकल परीक्षा भायले परीक्षक घेतले. NEP खाला तयार केल्ले नवे टेक्स्टबूक आनी हेर संदर्भ पुस्तकां GSCERT सगळ्या स्कुलांक वाटतली. भुरग्यांच्या स्कूल बॅगांचें वजें कमी करपा खातीर एका सब्जेक्टाक फक्त 100 पानांची बुकां हाडूंक लावची. होच नोटबूक डिक्टेशन, टेस्ट, कॉपी रायटिंग आनी क्लास वर्का खातीर वापरप जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.